inflated as the ego of this government. This is my question. So आता खूब इश्यूज आहा. तूं भुरग्यांची स्टेट पळय ते हे पळय घाला increase in prevalence of stunting and underweight amongst children of under 5 years. 14 तारखेक चिल्ड्रन्स डे जातली. नेहरूचेर ते कोंत्र आसतले पूण ते वचून कितें सांगतले की ही भुरगीं म्हणटा ती आमचे फ्युचर, पिलर्स ऑफ द फ्युचर. भुरग्यांक एनिमिया म्हळ्यार एनिमीक म्हळ्यार कितें फ्राकेज. एडोलसंट गर्ल्स एंड वुमन हांचे भितर एनिमिया वाडल्या. म्हळ्यार आमी आमच्या भुरग्यांक पसून जेवण ते दितात ते इनसफिशियंट आसता आनी ताजे खातीर प्रमोद सावंताच्या सरकारान भुरगीं पसून सेफ ना. बायल्यो चलयो ते रेपा खातीरूच न्ही, अंडर नरिशमेंट इज वॉट इज बींग सीन इन गोवा. आनी गोंय म्हणटा तें कितें एक हायेस्ट पर कॅपिटा इनकम स्टेट वेर चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड, वुमन आर अंडर नरिश्ड. मागीर इज ऑफ डुईंग बिझनेसाचेर यो तूं. आतां इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटा कितें IPB म्हणून केल्या. IPB केल्या एप्रुवलान दितात इज ऑफ डुईंग बिझनेस. हें म्हणून केल्लें तांणी कितें तें कसलें तें वायब्रंट गोवा. ते वायब्रंट गोवाक 2 कोटी रुपया बजेटांतले काडून दिल्ले. कितें जालें? पयशे खाले आनी कांय करूना तातूंत. इज ऑफ डुईंग बिझनेसान नीती आयोग सांगता की गोवा इज नॉट फेरिंग वेल. आनी आतां मध्य प्रदेशाक धाडला तांणी कोणाक तो अजित रॉय आनी उपेंद्र जोशीक. चीफ मिनिस्टर ऑफिस खंय मध्य प्रदेशाच्यान शिकचें कशें चलोवप तें. आतां एक ऑफिसा खातीर 9 कोटी रुपया मोडल्या. तें ऑफिस कशें चलोवप हें शिकपाक मध्य प्रदेश गेले. मध्य प्रदेश म्हणटा तो गांव जंय चंबल म्हणटा थंय डाकू आसताले, दरोडेखोर. तोंड बंद करून जे कोण इन्व्हेस्टमेंट घेवन येतात तांकां चाकू दाखोवन तलवार दाखोवन तांचे कडच्यान पयशे लुट्टाले. ते दरोडेखोर परवडले. मध्य प्रदेश इज फेरिंग बेटर देन अस इन इज ऑफ डुईंग बिझनेस. गोवा ताजे परत सकयल आहा. हाजो अर्थ कितें? हे जे मंत्री म्हणून बसल्या हे दरोडेखोरा परत पास्ट. हे बरे सारखे कॅबिनान बसतात आनी लोकांक लुटतात. हें चालू आहा म्हणून नीती आयोग सांगता. हांव सांगना हें, हांव फकत तुमकां हाजें एनालिसीस करून सांगता. आतां ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनाक वच. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन म्हणटे कोण? नुस्तेकार, फार्मर्स. हे नुस्तेकार फार्मरांची स्थिती कितें ती पळय एज पर नीती आयोग. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज प्रमोटिंग नोबडी, नॉट फिशरमॅन, नॉट फार्मर्स. आनी सेफ सॉयल म्हणून काडटात आनी 3 कोटी रुपया मोडटात. बरें भाशण दितात, तुमी सगळे लायव्ह वता. कितें जालें मागीर ताजे फुडें कितें जाता? हाव डू यू सेव द सॉयल? वॉट डू यू डू आफ्टर दॅट? एक प्रोग्राम जालो आनी सॉयल सेव जाली. बरें, देन गो टू डेट टू GDP रेशो. डेट टू GDP रेशो म्हळ्यार कितें? आमची टोटल इकॉनॉमी जी आहा गोंयची ताजो 24% इकॉनॉमीचो लोन आहा. 24% ऑफ अवर इकॉनॉमी इज जस्ट टू पे लोन्स. सो हाजो अर्थ कितें? टॅक्सीस आमकां वाडयतले. हे प्रमोद सावंतान जे मॅस केलां गोंयचें, जे नीती आयोग सर्टिफाय करता ताजे खातीर फुडले पिळगेक टॅक्स पडपाचे आहा. आतांचे धंद्यांक टॅक्स पडपाचे आहा. टॅक्स वाडटले टू पे फॉर द लोन्स. मागीर FDI वच तूं. FDI म्हळ्यार कितें? फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. आमची डायस्पोरा सगळ्यान वयर आहा. ती ब्रेवरमॅन म्हणटा ती UKची होम सेक्रेटरी जाली. सो आवर डायस्पोरा इज रीच. वी आर आवर पर कॅपिटा इनकम इज व्हेरी हाय. सो आमकां FDI खरो येवंक जाय आशिल्लो पूण आमकां FDI येना. कित्याक येना? कित्याक हांगा FDI येतना इन्व्हेस्ट करचे पयलीं गोंयच्यान इन्व्हेस्ट करचे पयलीं गोंयांत त्या लोकांनी मंत्र्यांनी इन्व्हेस्ट करचे पडटा पयलें. समजलो तुका न्ही? डाकू बसल्यात मंत्री म्हणून, सरकार चलयता डाकू, हें सांगता नीती आयोग. सो म्हाका दिसता हें सगळ्याचेर जर पळयलें जाल्यार एक बरें देसेंत कायन जर तुमकां सांगतलो जाल्यार सरकारान हे सगळे इश्यूचेर एक व्हायट पेपर दिवंक जाय. फर्स्ट व्हायट पेपर ऑन द स्टेट ऑफ फायनान्सीस अंडर प्रमोद सावंत, एस्पेशली आफ्टर दीस रिपोर्ट कार्ड इज फेलिंग हिम. तो काटार म्हजो पास जायना, तो सगळे हाजेर फेल. वेन इट कम्स टू इज ऑफ डुईंग ही इज फेल्ड.
When it comes to fiscal deficit, he has failed. When it comes to unemployment, he has failed. When it comes to traditional occupations, he has failed. When it comes to children, health of children and women, he has failed. When it comes to debt to GDP ratio, he has failed. When it comes to foreign direct investment, he has failed. So किद्याचेरूच हो पास जायना. पयलीं आमी कशें करताले, एक बॅक उरलो जाल्यार हो अभ्यास मातसो तूं चड कर म्हणून. हो अभ्यास करून पास जावपाचो भुरगो न्ही हो. हो कंप्लीट फेल. हो दोतोर म्हणूंक शकना तुमी हाका कितें म्हणप तें तुमीच पळयात. हो फक्त बरो आहा इंजिनियर कसो. ही इंजिनियर्स डिफेक्शन्स अँड कीप्स हिज चेअर सेफ. आता हो जो असेसमेंट आयला नीती आयोगाचो ताजेर ताका दिसलां की आपल्याची गुळी येता म्हणून तो आज नागपूर गेला. नागपूर कितें आहा, नागपूर गेले आनी नागपूरचे जर आशिर्वाद पडलो जाल्यार गोंय आनी लुटूंक मेळटलें. गोंयचें कांय बरें जावचें ना. हांव बीजेपीच्या सेंट्रल लिडरशिपाक एक प्रश्न करता की तुम्हीच जर तुमच्या मुखेलमंत्र्याक इतलो फेलियर म्हणून सर्टिफाय केला, तुम्ही म्हणल्यार कोणें प्रधानमंत्र्याच्या अंडर नीती आयोगान जर सर्टिफाय केला की हो मुख्यमंत्री फेल म्हणून सगळ्या हातून, जाल्यार ताका दवरता कित्याक? ही हॅज टू बी मेड टू स्टेप डावन. अरे इफ इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन एवरीथिंग, ही शूड बी रिप्लेस्ड इमिजिएटली बिकॉज कंटिन्युईंग हिम इज लॉस टू गोवा ऑन ऑल दीस हें आनी इम्प्रुवमेंट कांय जावचो ना. आणि नीती आयोग म्हणते कोण हे दिल्लीवाले. तांचे रिकमेंडेशन कितें आहा? टायम्स ऑफ इंडियान हाडिल्लें आहा. रिकमेंडेशन कितें सांगतात ते? कितें रिकमेंडेशन? एसेट मॉनिटायझेशन करा म्हणटा ते. एसेट मॉनिटायझेशन म्हणल्यार कितें? जमनी आहात, जेटी आहात, हॉटेलां आहात, जे कितें तुमचे कडेन संपत्ती आहा स्टेटीची ती विका आतां. आनीक हे डाकू चलयता तो सरकार चलया. हे नीती आयोगाचें सोल्युशन. नीती आयोगान एसेट मॉनिटायझेशन म्हणल्यार हें सांगलां की ती सांता मोनिका जेटी काजिनोक दिया. ते फुडलें तें हें काडलां पळय रोहन खंवट्यान बी पयर कितें मांडवीचे फुडें तें रिवियरा तें कोणाक दिया. जें कितें आसा तें विकून सोडा बेगीन. कित्याक? नाल्यार तुमचें बुडीत खातें. हो सरकार म्हणटा तो बुडीत खातें. So basically they are recommending to sell the family silver. Selling of family silver म्हणून आसता. म्हळ्यार कितें? जेन्ना तूं सामको हें जाता बँकरप्ट जाता तेन्ना तूं कितें विकता? दागिने विकपाक लागता बायलेचे. तुजे चेन आहा ती चेन काडटा, घडयाळ आहा ती काडटा. मग तें कितें आहा तें सगळें विका म्हणटा तें आतां. पुणून मुखेलमंत्री बदलपाचें उलयतात. मुखेलमंत्री बदलूंकूच जाय. कित्याक हे मनशाक इकॉनॉमी म्हणटा ती कळना. ह्या मनशाक टॅलंटाची एलर्जी आहा. थंय फायनान्स डिपार्टमेंटान मनीस सारके ना. जुवारीची जमीन 50,000 कोटीचे स्कॅम. ती जमीन आज टायम्स ऑफ इंडिया हाडटा. कितें म्हणटा? कायदो बदलात आनी जमीन घेया म्हणून. ते करना तो. कित्याक करना? हे जे काँग्रेसीचे 8 आमदार हाडल्या तांचे पयशे ते जुवारीन दिल्या. जुवारीचे स्कॅम केल्या त्या लोकांनी फायनान्स केल्या आमकां भितर हाडल्या. हे सवाय भितर येवंक ना. आमकां पोजिशनां कित्याक मेळूंक ना आज मेरेन? कित्याक आमकां पयशांनी विकते घेतल्या रातचे सकाळीं पसून विकते घेतल्या म्हणटा तांकां डिमांड करूंक मेळना. रावपाचें उबे खंय वता थंय. रुदॉल्फ रावलो थंय राम रथयात्रा. बरो दिसलो बेस्ट. म्हळ्यार श्री राम केदो व्हडलो पॉप्युलर केलो पळय बीजेपीन. रुदॉल्फाक हाडलो वेलकम करपाक. काय बरें दिसता. हें आमचें हें मरे हिंदुत्व मरे. आनी हें आमी राम राज्य मरे आमचें. आनी हो सांगता हें राम राज्य चल्लां म्हणून. कसलें रामराज? हें बुडीत खातें. हें कांय ना. हें गोंयचें सगळें साटली पटली कळून हो नाच जातलो एक दीस. सो म्हजो डिमांड आहा की असलीं रिकमेंडेशनां दिवं नाकात. एसेट मॉनिटायझेशन म्हळ्यार कितें आहा तें वीक बी म्हणून. आमचें रिकमेंडेशन हें आहा की पयलीं तुमी मुखेलमंत्री बदलात. जे मनशाक कितें बोर्ड आहा जो कोण फायनान्शियल एडवायजर्स बरे घेवन तांचे कडेन उलोवंक शकता. सब्जेक्ट कितें कळटा अशें मुखेलमंत्र्याक हाडात. हें सगळें हांवें बजेट सेशनान गेले सेशनान एक्सपोज केल्लें. तें ताणें सेशनूच कमी केलें कित्याक उत्तर नाशिल्लें. आनी कांय शिकनासतना येता. उगी आतां भाशण मारता आनी वता हो करता. आतां हो करून ते फाटल्यान करताले पळय काबरां जाले ते. एक खंयचे मंत्र्याक गट्स आहा जाल्यार तांणी हे मुखेलमंत्र्याक सपोर्ट करचो.
की नीती आयोग रॉंग आम्ही राईट म्हणून. कोणचो कोण विश्वजित राणे सपोर्ट करता? चॅलेंज विश्वजित राणेक. आता सांगता न्ही आय एम माय चीफ मिनिस्टर गुड विथ मी कर डिफेंड कर की नीती आयोग आणि प्रधानमंत्री चूक म्हणून आणि आमचो प्रमोद सावंत राईट म्हणून. लेट अस डू अ फाईट बिटवीन गोवा अँड दिल्ली. की नीती आयोगान फिगर दिल्ले ज्याचो चेअरमॅन प्रधानमंत्री ते फिगर चूक प्रमोद सावंत सारको म्हणून. हे सांगू न्ही मरे. कोण सांगता तो पळोवया. काय दिगंबर कामत सांगता तो सांगचोच ना. तो रावला हे कितें जालें जाल्यार आपलें कितें बरे दीस येत म्हणून. ताका चान्स आमकां आमी तातूंत ना. पूण आमचें काम हें की हें एक्सपोज करूंक जाय. हें मुद्दाम इतल्या खातीर केलां हांवें तुमकां दाखोवपाक एक्झॅक्टली वॉट दे आर स्टेटींग. हें आमचें कांय टायप मारिल्लें न्ही. ही फिगरां म्हजी न्ही. आनी इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की मुखेलमंत्री इज सो ड्रंक ऑन पावर that he is willing to take on anyone, including an institution which is headed by the Honorable Prime Minister. He says anything. आता त्या दिसा आमी कला अकादमीचेर काडलें. तो टाक करून थंय गेलो भायर येवन तुमकां ताणें स्टेटमेंट सगळें बरें आहा इफिक्स जातलें म्हणून. 2 दिसान शहाजानान घेतलें इफिक्स जायना म्हणून. हे मुखेलमंत्र्याक लज बी काय ना. 2 दीस पयलीं तो सांगून गेलो आणि तुम्ही ताका परते विचारना अरे तो सांगतालो तो शहाजान दुसरें सांगता म्हणून. हे क्वेश्चन तुमी करनात. ती सेक्युरिटी ताजे खातीर क्वेश्चन ना करपा खातीर सेक्युरिटी घाल्या. हांवें सांगली सेक्युरिटी जर गट्स आहा म्हादय वच. म्हादय काम सुरवात केलें वचना कित्याक पळय मरे वचून तुज्या आवय परस व्हडली म्हणटालो वचून पळय तरी ते कितें जाल्या ती स्थिती. काय भिता चमचे ते गोदी मिडिया म्हणून आसता ते तसली हांगा कसली तरी आसतली ती. चल सोड आनी कितें आहा क्वेश्चन आहा काय थंय बसून उलोवया. 100% मरे बदलूंक जाय. हो म्हारग पडटा म्हणून नीती आयोग सांगता. सर्टिफाय करता सर्टिफाय काडटात फटींग म्हणून आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून. हो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला. हाका एटीकेटी बिटी काय दिवंक शकना. जे मनशाक वाचूंक कळटा तो आतां कोण तो ताणी सोदता खूब आहा तांचे कडेन. कितले शॉपिंग केला ताणी. म्हणल्यार जे मंत्रिमंडळाक बसल्या ते सगळे डाकू आनी लुटपाक बसले म्हणल्यार पूण तूं रिप्लेस कर म्हणटा ते डाकू आनी हितूंचो कसो. पळय कशें सांगता तुका. FDI म्हणून आहा पळय फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार कितें ब्रँड गोवा सेल्स. ब्रँड गोवा म्हण कोणूय गोंयांत धंदो घालूंक सोदता करूंक सोदता कित्याक करूंक सोदता की गोंयांत त्या भशेन रिस्पॉन्स आसा. सो कोणूय गोंयांत इन्व्हेस्ट करपाचो. पूण गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट कित्याक करनात कित्याक मंत्र्यांचो कट चड आहा. सो हे डाकू थंय बसल्या. हें जालें. हें कोण म्हणटा डाकू म्हणटा हांव म्हणटा पूण फिगर कोण दिता नीती आयोग दिता. नीती आयोग सांगता की गोंयांत फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जायना कित्याक सरकार ताजेर कांयच करना म्हणून. सो आतां जो कोण बसला डाकू भितरूय बी तो ह्या गब्बर सिंग आसूंक जायना रे कोण तरी. आज गब्बर सिंग कोण आहा. आज गब्बर सिंग आहा जे मनशा खातीर ज्याचे माल एडमिनिस्ट्रेशना खातीर 8 जाण भितर सरता. गेले खेपे 12 जाण भितर सरले. चर्चिल सांगतालो बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून. चर्चिल गेलो घरा बसलो. चर्चिलान डिव्हलपमेंट हे खेपे खरेंच केल्लें. बाणावले डिव्हलपमेंट हे खेपे खरेंच जालां. चर्चिल पडला मुखेलमंत्र्याचे जय जयकार करपाक गेलो आनी फुडें गेल्यार परतो पडटलो. कसोच जिखूंक शकना न्हू हे जय जयकार केल्यार. कित्याक साश्टीकारांक खबर आहा कितें तें. उत्तर हें की पयलो रिप्लेस करचो पडलो. सेकंड जे मनीस ज्यांचे कडेन स्टडी इतली आहा तांची स्टडी आसतलीच मरे. ताणी ओगीच घेतल्या म्हणटा तूं भितर हे 8 जाणांक बी ओगीच घेतल्या आसूंक शकता. केपेबल आहा तांचे भितर आहा मरे. ते एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक आहा ना म्हणना हांव आसा. विश्वजीत आहा. विश्वजीत ऑफकोर्स आहा. विश्वजिताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून. नीती आयोगान विश्वजीत कितें हांव विश्वजिताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना. नीती आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत. रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून. तो कित्याक करूंक शकना कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा. आज
कन्वर्जना IPBन चड जातात देन बाय द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. हें तकलेन दवरा तुमी. सो IPBच्या नांवार तूं पळय मरे खंयचोय जो आयडिया आहा ती थंय येता. गोल्फ कोर्स तो म्हणटालो, आतां ते गोल्फ कोर्साचें केलें IPBन यो म्हणटालो तो करून दितलो. आज ताणी एक हें पसून काडलां, एक नवें नोटिफिकेशन काडलां ताणी. हांव जाल्यार दाखयता तुमकां नोटिफिकेशन. जंय ताणें म्हणलां की फॉर नॉट ओन्ली फॉर इंडस्ट्री इवन फॉर हावजींग चेंज ऑफ लँड यूज करूं येता म्हणून अंडर IPB. सो सगळे डिपार्टमेंट आणि आपले कडेन घेतल्या. तो कितें म्हणटा ते सगळे येता ते आपल्या खातीर येता. ओ मे बी विकते घेवपाचे पयशे ताणें अरेंज केले आसतले. पूण आज झिल्मन कुयेल पेरेरान तांकां वखद दिलां गोंयचो सगळो लोन क्लियर करपाक. तो म्हणटा एक कायदो हाडा. दिगंबर कामतीक मडगांव म्युनिसिपालिटी दिवपा खातीर एक हें कसो हुंडो कसो तूं आतां आयला म्हणून तुका बाबा म्युनिसिपालिटी दिली आमी. दिगंबराक दिली ताणी, एटलिस्ट म्युनिसिपालिटी दिली न्ही. आतां काल सोंसड्यार बी गेलो तो. सोंसडो म्हणटा कोणाचें मेस? दिगंबराचेंच मेस. ते मेस आनी कोणाचें न्ही, हें मेस दिगंबराचें. आनी आतां म्हणटा परते परते 15-15 दिसांनी पिरियडीक वचपा जाय. वच आनी तुजेंच मेस क्लियर कर. सोंसड्याचो इनर्ट येता तो एक आज मेरेन 1 ग्राम इनर्ट मडगांवान डंपींग जावंक ना, सगळें फातोर्डान जालां. हो इश्यू फातोर्डाचो दिगंबरान केल्लो. दिगंबरान दामूचे दोगांयचें मेस हें आतां कर क्लियर आतां. सो आतां ताका भितर हाडटना कायदो बदल्लो. वोटींग हात वयर काडून करपाचें म्हणून कायदो बदला मरे आनी मेळटा तुमकां 50,000 कोटी. 50,000 कोटी मेळटा. सगळें डेट क्लियर जाता. जुवारीची जमीन ऑर्डिनन्स काडा आनी घेया. सोल्युशन दिलां. आज टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयिल्लें आहा. करा मरे तें. कित्याक करना? कित्याक तुमकां ताणी विकते घेतल्या. नाजाल्यार करून दाखया. हांव बाबुशाक चॅलेंज करता. जो तुजो एक्सपर्ट म्हणून तुवें रिपोर्ट घेतलो, जे एक्सपर्टा म्हऱ्यान तूं गेलो ताजें रिकमेंडेशन तूं फॉलो करता. कमिटमेंट दी. विचारा तुमी ताका. तो म्हणटा दीस इज अ एक्सपर्ट. झिल्मन कुयेल पेरेर एक्सपर्ट म्हणून आपल्यान ताचे कडेन एडवायस घेतली. एडवायस ताणें कितें दिली की कायदो बदला आनी जमीन तुमच्या ताब्यान घेया म्हणून. करता? करना. जाल्यार कित्याक करना? 50,000 कोटी नाका. 50,000 कोटी कोणें हाडले फिगर? ताणेंच हाडलें. हे आतां तुमकां सांगताले की बाबूश विश्वजीत खूब जाण म्हणटा म्हाका बरें आहा तुमी. तो सरकार सगळो मेस आहा हो. कित्याक वयर बसला तो सारको पेटला. ताका इतले मद मारला की तो प्रधानमंत्र्याची नीती आयोग पसून चूक म्हणटा. आनी एकलो BJPतलो ताका करेक्ट करपाक ताका गट्स ना की बाबा नीती आयोग म्हणटा तो आमी हाडिल्लो. प्लॅनिंग कमिशन म्हणटा काँग्रेसीन हाडिल्लें. ते काबार करून BJPन नीती आयोग हाडलो. तो नीती आयोग तुका फेल म्हणून सांगता. रिपोर्ट कार्ड दिता तूं सगळ्याक फेल. एटीकेटी पसून मेळूंक शकना तुका. आउट भायर. डिटेन्ड. आनी तो मनीस मुखेलमंत्री म्हणून चालू उरपाचो अशें दिसता तुका? असो फेलूच घेवन बसया आमी आनी 4 वर्सां. म्हणटकच तेच हांव म्हणटात सगळे गोंयकार म्हणटात की इतलो जर तो फेल जाला बदला मरे ताका. फेल जाल्ले मनशाक कित्याक दवरता? हो हे तो सादो क्वेश्चन. ट्रान्सफर केला. कला अकादमीचो इश्यू घेतलो. बरे इश्यू काडलो तुवें. वेलनेस एक हें आसा पळय GMC कॅगान तेजे शेअर मारला. एक 162 कोटीचे हे स्कॅन विदाउट अ फायनान्शियल एप्रुवल हें घेतलो मेडिसिना. तेजेर तुजें म्हणणें कितें? पळय एक पॉलिटिकल पार्टीन हाजेर इश्यू केल्लो आहा कॅगाचेच फायंडिंगाचेर. एक पार्टी जी ओपोजिशनान आहा ताणी हो इश्यू घेतला म्हणून रिपिटेशन जावचें न्ही म्हणून हांवें ताजेर म्हजें वचून स्टेटमेंट दिवंक ना. पूण कॅगाचें ऑब्जर्वेशन जें आसता इज टू टेक करेक्टीव मेजर्स. कॅग म्हणटा कितें? एक ऑडिट. ऑडिट कित्याक करतात की जंय तूं चुकता थंय तुवें करेक्शन करचें. दर कॅग ऑडिटान जर तुका चूक जाल्या म्हणून दाखयता जाल्यार सरकाराचें कर्तव्य जाता दॅट दे हॅव टू सेट इट स्ट्रेट. सो health minister should take measures to set it straight if CAG has made observations against wellness. ना जाल्यार तातून ताजो अर्थ दुसरे भशेन लोक काडूंक शकता आनी मागीर तुज्यान चूक तांची काडूंक जायना.
हो इशू आहा. फायनान्शियल ट्रान्सफर केला म्हणून कळून येता सीबीआयचो एसपी. तो जावपाचो आहलो. जो मनीस करप्शनाच्या विरुद्ध उलयता वो कितें करता ताका प्रॉम्प्टली ट्रान्सफर जाता, इमिजिएट ताचेर एक्शन जाता. सगळें पळय मरे तूं फायनान्स डिपार्टमेंटान पळय कोण आशिल्लो, कोणाक दवरला, सगळे खुट्याचे माकड दवरल्या. कित्याक? चोरपाक. सगळ्या कडेन कमिशन चालू आहा. PWDन विचार खंय रेट पावल्या ती. फायल खंय iPhone 14 दिना जाल्यार फायलूच मूव जायना. विचार, चॅक करा, अंडर सेक्रेटरीक वचून विचारा. सेक्रेटरी लेवल फायल 10 दीस मंत्र्यान धाडिल्ली सकयल फायल 10 दीस पास जायना. आनी जे कितें 450 कोटी आयले आनी कितें आयले हे सगळे इव्हेंट करून काबार करपाचे. 20,000 अनएम्प्लॉयड लोकां खातीर तो कोण तो मेला तो जॉब फेअर म्हणून. मेजर सक्सेस म्हणटा. कसला फेअर? कितले लोकांक लायल्या रे. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब म्हणटा ते लायतात जानेवारी टू मार्चान. हे म्हयन्यान जॉब लायनात. दीस इज द एंड ऑफ द इयर. ताजें कॅल्क्युलेशनूच ना सारकें. कसली जॉब फेअर? तांकां वयल्यान डायरेक्शन आयल्या म्हयन्याक एक इव्हेंट करा म्हणून. हांव तुका सांगता बाबुशान स्वप्नान केन्ना चिंतूंक नासतलें की इतले आपले पोस्टरां हाडून कोण लायतलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता ताका आवडयना आसतली. हांव वळखत ते म्हणसर ताणें कितें आतां 7-8 इलेक्शनां केल्या आसतलीं. वर्सान एक इलेक्शन करतालो तो. बॅनर खंय मारला पळयला तुवें ताजो. सगळें गोंयभर बाबूश मनशारात जॉब. तूं भायर भोवूंक भितलो आनी 2 म्हयन्यांनी लोक गोमटेर बसतले अरे बाबा जॉब खंय गेलो काय म्हणून. तांकां फोंडान घालता हो फोटो लावन सगळ्याक. ते बरे आशिल्ले घरा बसून तांकां सुशेगाद. लेबर डिपार्टमेंटाकडे डेटा ना की कितले जाणांक जॉब दिले. अरे काय ना रे डेटा जर दिलो नीती आयोगान जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा डेटा रॉंग. मुखेलमंत्र्याक डेटा खंयच्यान मेळटा? अरे डिपार्टमेंट ऑफ हे स्टॅटिस्टिक्स जो नॅशनल गव्हर्मेंटाचो डिपार्टमेंट आहा ते फिगर्स काडटा ते रॉंग म्हणटा तूं. तुका खंयच्यान फिगर मेळटा सांग मरे. हांव उत्तर दिवचें मरे ताणी. बरोवपाचें न्ही. हे हांव उगड सांगता. BJPचो हाय कमांडर इनवॉल्ड आहा लूट मारपाक. पार्टनर आहा हाजे बरोबर. हाका दवरला आनी बरोबर तांकांय कितें वता जाल्यार ते ताका दवरतले. ना जाल्यार ते ताचेर कितें करतले. ना जाल्यार हो ही हॅज गॉन टू पे हीज रिस्पेक्ट्स टू इन नागपूर. वॉट डू यू मीन बाय पेईंग रिस्पेक्ट्स? फायंड इट आउट. सेकंड ती म्हणतात जे कला अकादमीचे जे बजेट मिनिस्टर म्हणतात GST आणि टॅक्स वाढल्यामुळे कला अकादमीचे बजेट वाढले. कितें उलोवप हे? GSTचेर वाडले कितले कोटी वाडले खंय पावले आनी कितें काम जालें? कितें मिनिस्टर उलयता? मिनिस्टर हें मरे. मिनिस्टराक शाहजहानाक विचारलेलें कोणें विचारलेलें बाबा पयशे कशे मोडले म्हूण. मिनिस्टर ते ताजो मनस्थिती तशी आहा की आमी जिखून आयल्या. हो जिखून कसो आयला? कितले मतान जिखला तो? वो काटार पास जाल्ले मनीस हे. 100 मरे कितें 100 मतान जिखून आयिल्ले आनी परते चान्स ना म्हणजे आतांच कितें आहा तें कर म्हणून. आनी तातूंत ताणें पार्टनर घेतला ताका. नंबर 1 पार्टनर आहा तातूंत. 100% पार्टनर आहा. ना ताणें सर्टिफिकेट कशें दिलें ताका? आनी ताचेर इन्क्वायरी चालू आहा कोर्टान केस आहा. तूं काय नो करप्शन इज इनवॉल्ड कशें कळ्ळें तुका? विजिलन्स इन्क्वायरी आमी कंप्लेन फायल केल्ली प्रायवेट मनशान कंप्लेन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. मुखेलमंत्र्याक पयलींच कशें कळ्ळें? इन अदर वर्ड्स इज प्रेशरायझिंग विजिलन्स डिपार्टमेंट टू कीप हिम अ क्लीन चीट बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्ड इन दिस. staff election committee, what do you like to say? No, staff selection commission I welcome. I feel that all jobs should be under staff selection commission only. But it should not be an agent of Pramod Sawant. आज स्थिती अशी जाल्या मोपा साखळेच्यो बसी वतात. चॅक कर पेडणेकरांक विचारा तुमी. बसी येता साखळेच्यान मोपा काम करपाक. सो पेडणेकरांनी टॉयलेट धुवपाचे व्हायट कॉलर जॉब सगळे साखळेच्यान येतात. बसी येतात. चॅक करा जाल्यार वचून भायर उबे रावा. मोपा साखळेच्यान जॉब येता म्हळ्यार मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघांतल्या लोकांन मोपा एअरपोर्ट टेक ओव्हर केलो. पेडणेकरांक काय मेळूंक ना. पेडणेकरांक मेळटा त्यो बारीक. म्हणून हांवें पयलीं म्हणिल्लें की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टार गोंयकार दिश्टी पडटा तितलेच मोपा दिसल्यार पुरो म्हणून ताणें. कित्याक लंडन हिथ्रो चड गोंयकार दिसतात. लंडनच्या गांवांत एअरपोर्टाचेर चड गोंयकार काम करतले मोपा कमी हें हांव सांगूंक सोदतां. आनी हो जो उलयता
जे कितें तें कितें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळे मुखेलमंत्र्याचेर कॉन्त्र जाल्या कित्याक तांकां जॉब वांटूंक मेळना म्हणून. पूण हांव मुखेलमंत्र्याचें समर्थन करतां की हें ताजें करेक्ट डिसिजन. पूण कोणाक दियात कित्याक हाजे पयलीं ताजे गव्हर्मेंटान आशिल्ल्या लोकांनी जॉब विकल्या. पुलीस कॉन्स्टेबल पुलीस सगळें विकलां. हें डडडीत भायर आहा इन द पब्लीक आय. आनी मंत्र्यान बाबुशानूच सांगलां कशें विकल्या ते रेट पसून सांगल्या. सो हाजो अर्थ कितें एक रिटायर्ड जज should head the staff selection commission and he should be from Goa, not from outside, who cannot be ताजो CR गोंयकार चीफ मिनिस्टरान बरोवपाचें आसूंक जायना. आनी धर ना ते GPSCक दियात. GPSC आतां आहा पळय GPSC चेअरमॅन आहा तो क्लीन मनीस दी ताका सगळें. गिव हिम मोर फंड्स अंडर GPSC आनी ताका सांग कर म्हण. तो अनबायस्ड बरे लोकांक मेरीट आहा तांकां नोकऱ्यो दितलो. ताजे कडेन धाडना ते कित्याक धाडना कित्याक हांकां पयशे घेवन नोकऱ्यो विकूंक जाय.